नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज 8व्या रोजगार मेळाव्यान आनी 51,000 तरणाट्यांक अपॉइंटमेंट लेटरां. देशभर 46 सुवातीचेर लेटरां दिवपाचो सुवाळो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं ह्या रिक्रुटांक मार्गदर्शन करतले. नव्या जॉयनिंग लेटरान उच्च शिक्षण, अण्विक ऊर्जा, पोर्ट्स, रक्षा मंत्रालय, येणावळ खात्यांतले जॉब आसात. लोकसभा आणि विधानसभेन 33% आरक्षणाचो कायदो संसदेन पास जाला. केंद्र सरकाराकडच्यान अर्जन्सीचे निर्देश आयिल्ले ना. गरज पडल्या अधिवेशन घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. थारायल्ले प्रमाण जेन्ना अधिवेशन जाता तेन्ना गोय सरकार निर्णय घेतले, मात मदीं निर्देश आयल्यार ते प्रमाण प्रक्रिया जातली म्हूण दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. सीएमाक तेन्ना वुमन्स बिलाचेर विचारले की गोंयानू वुमन्स बिल पास जातले, तेजेर सेशनाचेर विचारले जाल्यार तेंच्यांनी सांगले की दोन्ही राज्यसभा आणि लोकसभा हेतून वुमन्स बिल हे पास जाल्ले आहा आनी सद्या तरी इतकी अर्जन्सी ना की गोंयान बेगीन बेगीन पास करूंक आनी ते सेंटराक धाडपाक बिल. तेंच्यांनी म्हटलं की सगळे डिलिमिटेशन जावन सगळो प्रोसेस जावन आमचे जेन्ना सेशन आसतले तेन्ना आमी वुमन्स बिल हे पास करतले आमच्या असेंब्ली सेशनात. समज सेंट्रलाक अर्जन्सी आहा की तेंच्यांनी सांगला की बेगीतल्या बेगीन तुमचे सेशन घेया आनी बिल पास करा म्हणून. तेच्या मागीर आमी स्पेशल सेशन आपयतले आनी वुमन्स बिल हे असेंब्ली सेशनान पास करतले. में बिल पास किया था. अभी गोवा में स्पेशल सेशन रखने का जरूरी है सर. मुझे लगता है एट प्रेजेंट लोकसभा और राज्यसभा में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, जब एट प्रेजेंट तो वहाँ से अर्जेंसी में कुछ आया नहीं है. जैसे कि जीएसटी के वक्त अर्जेंसी में बताया था कि आप पास करके भेज दें. मुझे लगता है जैसे पहले अलग कंप्लीट डिलिमिटेशंस और बाकी सब कुछ प्रोसीजर भी है. जब हमारा खुद का सेशन रहेगा तब हम उसको जो पास करना रहेगा यहाँ का वुमेन रिजर्वेशन वो पास करके भेज देंगे. इसके बीच में समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैसा कुछ प्रपोजल आया, जल्दी बिल पास करके भेजना है तो जल्दी सेशन लेके भेज देंगे. स्टुडंटा खातीर ओंकार फार. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सद्याक जीएमसीन एडमिट आसा. सोमारा ताची भलायकी मातशी बिगडली म्हूण ताका गोय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. सद्याक ताची भलायकी स्टेबल आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक माहिती दिली. मुख्यमंत्री ताची वासपूस करून आयलो. बाब सुदीन ढवळीकर हे ल्हानसो ताका मातसो बरो नाशिल्लो म्हणून जीएमसीन एडमीट आहा. तांची कंडिशन्स एकदम बरी आहा. काल हांव स्वता पर्सनली वचून पळोवन आयला. तांची फॅमिली आनी ते सगळे बरोबर आमचे जीएमसीचे डॉक्टर सगळे तांची काळजी घेता. कांयच तशी चिंता करी सारकें कारण ना. इंडिया अलायन्स जातनाच इंडियाची बीजेपीक नसाय. भारत केले म्हूण वायट ना. भारतूय सारकोच. हिंदू राष्ट्र जाल्यार हिंदुस्तान कित्याक नाका. टीएमसी फुडारी टीम इंडियाचो आदलो ऑलराउंडर कीर्ती आझाद हेडोनान. येता त्या वेंचणुकांनी इंडिया अलायन्सूच जिखता. कांय राज्यांनी प्रादेशीक पक्ष स्ट्रॉंग. ओडीआय वर्ल्ड कपान भारताची टीम बॅलन्स. मात क्रिकेटीन खंय कितें जावं येता. आझादाची शिटकावणी. Don't you think on certain major issues this alliance has not been able to give abundant clarity? It might be seat sharing, it might be common minimum program, it might be leadership structure or convener, whatever you may call it. These are major issues on which the electorate would like to see much more clarity, because we are hardly 8 to 9 months away from the election. 6 months. Here you have mature politicians who've been in the state for 10 years, 15 years, been chief ministers. You have a person like maybe Sharad Pawar, who's a very senior man, who's been in politics for over 50 years. So won't be having teething problems or walking problems. It's just a matter of time before everything is settled. And that won't take much longer. Three major personalities who are yet to signal where their allegiances lie. Naveen Patnaik, Jagan Reddy, and in Telangana, Chandrasekhar Rao. Why do you think, if an anti-BJP alliance is taking shape with such aggression, why do you think your alliance has failed to convince these three crucial personalities very strong in their own region? Because all three are in direct competition with the Congress. We cannot contest those elections with Congress, because in assembly or in parliament, he is in direct confrontation with Congress. Same is the case with Jagan Mohan Reddy, and also there is an ED after him.
There's another factor. Thirdly, KCR, again, direct confrontation with Congress. So, people have to, those who are strong in their states, don't want to come in because they're in direct confrontation with the Congress. Very, very practical answer. That's how will the arithmetic work in this scenario? It doesn't matter. It doesn't matter. How? Well, when you look at the arithmetic of the others who are together, the 28, they are sufficient enough to Even get a without majority. these three major states. Yes, to get a majority. सेल्फ प्रिजर्वेशन का आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इकट्ठा आए हैं. आपको लगता है कि अगर आरोप तो लगेंगे. ये सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं है? नहीं, आरोप Because तो बहुत लगेंगे. बार आपके लीडर्स ने भी कहा है कि आप मुझे एक चीज बताइए. एक सेल्फ प्रिजर्वेशन की भाषा आपके नेता बोल रहे हैं. ये देखिए, ये सारी चीजें जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना, इंडिया को इंडी बोल देना शुरू कर देना, ये कहना कि इंडिया तो विदेशियों का नाम था, भारत आएगा तो भारत तो नाम है. मैं तो ये कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है. आप तो हिंदू की बात करते थे, आपने हिंदुस्तान क्यों नहीं किया? प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान. So the major test of this alliance would be in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Telangana. First test, whether this alliance can sustain. Do you think at least in these 4 states all these parties will be able to work out a seat sharing formula? Let's talk about Desh later. At least in these 4 states, where that will be the first test. Or are you going to tell us that विधान सभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं? नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है ना. प्रॉब्लम नहीं है ना. Congress is strong in all these states that you've taken the names. In Bengal, the TMC is strong. In all these 4 states, you are saying Congress will take the lead. Jharkhand is Congress and JMM. So same way, there won't be a problem. Very frank question: how are you looking at the chances of Team India in this one? I think this is a beautiful team. Youngsters and this youth and experience is, I think, and the way they have peaked against Australia, these 2 matches they have played, I have a good feeling that India can win. But cricket is a game of glorious uncertainties. So one doesn't know what will happen. A bad day can cost you a tournament. So do you think we have solved the middle order problem? No problem is solved, and there are no problems, and there are problems. You have a Virat Kohli playing at number 3. You have a KL Rahul playing at number 4. You have a Ishan Kishan maybe playing at number 5, and you have a Surya Kumar who's done really well. Yeah. So I don't see any kind of problem. You have an Iyer who has done so well. Yeah. And the next superstar of Indian cricket is going to be Shubham Gill. Yes. Write it down today, and then you can ask me again after 5 years what I said. And the next captaincy material is Shreyas Iyer. नावेली चर्ची लागसार झाड पडून एक बायल सोंपली. ऑलिडिया मास्केरेनस ही बायल आपले चलये सयत 2 व्हिलरान वताली. नावेले पावन ताचेर झाड पडले. दोगांकूय मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. थंय ऑडिलाक मरण आयलें. उजो पालोवपी दळान झाड कापून रस्तो क्लियर केलो. आयज सकाळी सुमार 9 वाजता नावेली इगोजी लागीं एक मारेकार उपशेक जालो. सारदाराची एक आवय आनी धूव इगोजी कुच्यान रस्त्या वेल्यान जेन्ना पासार जाताली तेन्ना अकस्मात एक झाड तांचेर पडलें. तातूंत ओतिलिया मास्कारेनेस 50 आनी 9 वर्सांची बायलेक मरण आयलें आनी तिची धूव लतिशा मास्कारेनेस 29 वर्सांची हिका इंजरी जाल्यात आनी तिका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्यात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडेस. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. स म्हयन्यां भितर गोंयांत नवो टीसीपी कायदो सरकार हाडटलो. आदलो कायदो आपल्या बापायन 70 हाडिल्लो. ताका 50 वर्सां जालीं. हावजिंग सोसायटीक FAR वाडोवन दिला तो लोकां खातीर बिल्डरांच्या भरीक न्ही म्हणून विश्वजीत मिडिया कडेन उलयलो. डेंग्यूच्यो केशी वाडटा म्हूण ताणें हेल्थ अधिकाऱ्यांची आल्तिनार बसका घेतली. उपायाचो रिव्ह्यू घेतलो. TCP, the new law that you're talking about within 6 months, has any base work started on it already? No, we are speaking to several people. We are seeing the best practices everywhere.
And I'm going to make it very transparent. We're going to take people from different places. There are a lot of people who are not from Goa, but they have got that feeling of they stay in Goa, but they want that type of architecture and other thing to be maintained. But then how much, I asked a question to somebody, how much will I be in a position to enforce this law? You agree what I'm saying? You see, when my father was chief minister in those days, he used to come under a lot of criticism from these lobbies, because he used to say you must have a tiled roof, you must have that type of facade. But I think time has come now to have that. Whether you want to avail of the regulations, have it. You don't want to avail of the regulation, then don't have it. इंक्युबेट जाला ते डेंगू आनी केन्ना तेजेर परिणाम वेगळ्या तरेन जातलो म्हणून डॉक्टरांची सगळ्यांची मिटींग घेतली की आमी एक स्ट्रिक्ट SOPs आमी दवरपाची आमकां गरज आहा आनी हे दवरल्यार ब्लड टेस्टिंग पासून सगळे आनी प्लेटलेट सगळे चॅक करपाक जाय आनी ह्यो प्लेटलेट्स हे टायम टू टायम एवरी ऑल्टरनेट डे म्हाका दिसता आमचे डॉक्टर सांगता तांकां चॅक करपाक आनी म्हणूनच आमकां वेगळ्या तरेन डेंगूचेर नियंत्रण दवरपाक म्हणून आमी आयजची मिटींग आमी घेतल्या त्याच बरोबर आमी ठरयलें की ओवरऑल आमचे जे कितें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आहा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीन जे कितें आमी पावलां आमी घेतल्या आनी जे पावलां घेवंक जाय ह्यो सगळ्यो एक्शन्स घेवपाक इट हॅज टू बी वेल कोऑर्डिनेटेड with the health department, and it is necessary that the health department and urban ministry along with the panchayat bodies and all works in a very coordinated fashion. गोंयच्या खेळगड्यांक बरी संद आसा राज्यांत बरे खेळपी क्रिकेटरांक गोंय संघटनेन फुडें हाडचे BCCIचे AGM निमित्तान गोंयान आयिल्ल्या संघटनेचो अध्यक्ष रॉजर बिन्नी मिडिया कडेन उलयलो बरे खेळगड्यांक गोंयच्या संघटनेन फुडें काडचे म्हणून बिन्नी उलयलो See, that is the state association has to do that. The BCCI will only see them when they play for the state team. So it's very unlikely that BCCI knows what is happening in your state, who's the best players, who's the good players. That is for the Goa Association to find out and put them forward. And in turn, they will play for the Dilip Trophy and they will play for the country in the future. So, any opportunities to be taken forward for the Goan players forward? Well, the Goa players are playing Ranji Trophy. They're in a good group. They've done well also. Some of the boys have played the Dilip Trophy recently, which was held in the Dilip Trophy, which we won, South Zone won. So opportunities are there. We have to make use of it. It was a routine meeting of BCCI AGM where everything was, as per the agenda. So there's no significant decision that has been taken. Everybody congratulated today our women team which has won the World Cup. The Indonesia Cup, the Asian Games they have won the gold. And apart from that, same ombudsman recently has been reappointed. And apart from that, we have decided to spend more on cricket activities. So cricket activities will be encouraged. रस्त्यावेले एक्सिडेंट मॉनिटर करूंक आमी पुलिसे बरोबर टीम केल्या फोनकुलांक लागून एक्सिडेंट जाता म्हूण लोक म्हणटा ते सारके न्ही PWD मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो फोनकुलांची म्हायती घेवंक ॲप केला ताचेर लोकांनी फोटो घालचे म्हायती दिवची म्हूण उलो हायवेचें काम मुजती भितर जायना जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय एक्शन जातली हालीं गोंयांत खुबशे एक्सिडंट वाडले आनी जेन्ना एक्सिडंट अशे वाडल्यात तेन्ना खुबशे लोकांचें अशेंय म्हणणें आसता की रस्ते खंय सारके ना म्हणून खुबशे कडेन हे एक्सिडंट जातात तर खऱ्यांनीच ह्या गजाली फाटलें सत्य कितें हें जाणा जावन घेवपाक जे PWD मिनिस्टर आसा तांकां आमी भेट दिली आमी आतां विथ ट्रॅफिक पुलीस डिपार्टमेंट आमी एक टीम केल्या मॉनिटरींग एक्सिडंट्स आनी ते कित्याक जाता आनी ते सगळे रिपोर्ट आमी जे रिपोर्ट पुलीस डिपार्टमेंट जाता एक्सिडंट जाता हांगा सारके ना रस्ते वा ब्लायंड करप आसा आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी रिपेर करता आनी करून घेता पूण अशें ना की एक्सिडंट जाता म्हणून जाता आतां पयर आतां कालची एक्सिडंट पळय KTC बस वास्को मारली सायडीन दुर्गावरान मारली तो रस्तो काय बरो आसा मरे थंय कसो अशे खूब इन्सिडंट आसा एक इंडिविज्युअल हांव सांगूंक शकना मे बी जाता आसतलें हांव ना म्हणना पूण लोकांक तेजे खातीर हांव लोकां कडेन मागता की तो PWD ॲप जो आसा हो डावनलोड करून तेजेर घालचे आनी हांव स्वता मॉनिटर करता म्हजे PC मॉनिटर करता म्हजे CE मॉनिटर करता आनी आमी दीस केन्ना घातला तेय मॉनिटर करता सो ह्यो गोश्टी आमी म्हाका दिसता खूब इम्प्रुवमेंट आमी प्रयत्न करता करपाक वी वील ट्राय टू गीव गूड रोड्स टू गोवन पीपल आनी स्पेशली हायवेचे जेन्ना लोक उलयता की कॉन्ट्रॅक्टर स्पेशली उलयता अशे रस्ते बरे ना अनड्युलेशन आसा तेजे खातीर तें काम कंप्लीट जावना तेजे खंय कंप्लीट जालां तेजेर आमी एक्शन घेता तेका रिपोर्ट बरयता आनी वी वील टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर
प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नवी शेक पॉलिसी पारंपारीक शेकवाल्यांक मानवली ना. आदलीच पॉलिसी दवरात म्हूण आमदार मायकलाक घेवन ते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. नव्या शेक पॉलिसीन एडवान्स वेगवेगळी फी देमायज आसा. हे खंय बरोबर न्ही. लोबो म्हणटा पुराय इको फ्रेंडली शेक शक्य ना. भायल्यान दिसल्यार पुरो. मुख्यमंत्र्यान 2 दिसांनी मिटींग घेता म्हूण सांगला. सो ते पॉलिसीन आमकां कळलें की जे 10% आहा ते सारके झिरो इन एक्सपिरियन्स आहा तेका दिला आनीक 90% आहा ते दिला 1 एंड एबव. सो हेका लागून आमी ऑब्जेक्शन हाडलां की आमकां पॉलिसी नाका म्हणून. सो सीएमान आतां कितें सांगलां आनीक 2 दिसांनी आपण सगळ्यांची मिटींग आपयता. पॉलिसीन पयल्या जायत्यो वस्तू ज्यो आमचे एगेन्स्ट जाल्यो. आतां हे पॉलिसीन पयली पॉलिसीन 2019-2023 पॉलिसीन आमी सिक्युरिटी डिपॉझिट दवरले 50,000. हे 50,000 आतां तेमी 2 lakhs केल्या. सो तुमी होरें तरी अनएम्प्लॉयडाचे होरें तरी तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार इतली वाडोवपाक जायना सिक्युरिटी डिपॉझिट. अनएम्प्लॉयड यूथ 2 lakhs आटोलो खंयचे. तेमचे आतां तूं तरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डार तरी सर्टिफाय करतलो जाल्यार तेंची एक STP आहा ती 5 lakhs सगळो STP ना. हे जालें प्लस सिक्युरिटी प्लस फी आहा. सो आमी हे सगळे ऑब्जेक्शन सीएमाक दिला. इको फ्रेंडली शेक घालूंकूच जाय बट तेका जे मेन पोल्स आहा टू सपोर्ट द शेक शूड बी ऑफ स्टील. लाकूडूच सगळे घालूंक गेले हितून रेन जाल्यार 60 पोल्स पर शेक लागता विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नोबडी गेट्स इट इन गोवा. आतां इतले बारीक येता तितून ते शेक उरोना. येदे मोठे पोल जाय पडटा. सो ते स्टील आदी ex-CM मनोहर पर्रीकर हॅड एग्रीड दॅट टायम अलॉंग विथ द ट्युरिझम मिनिस्टर आनी ते चेंज जाल्ले. दिलीप परुलेकर आहलो जाल्यार आमी आहले ते मिटिंगेक. सो वी वॉन्ट दॅट थिंग टू कंटिन्यू. सो टोटल वुडन शेक घालूंक मेळचें ना. तेजे भायर वूड क्लॅड करूंकूच जाय. प्लायवूड क्लॅड करूंकूच जाय. इट शूड लूक नॅचरल. कुमारजुवेचो फामाद वर्सुकी सांगोड जालो. दर वर्सा चवथीच्या 7व्या दिसा हो सांगोड जाता. कुमारजुव्या न्हयपात्रान वेगवेगळे देखावे पळोवंक गोंयभरच्यान लोकांची गर्दी. सांगोडान मुस्तायकी केल्ले कलाकार वांटेकार. बुलेटीन सोंपतना कुमारजुवेच्या सांगोडाची झलक. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.